नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. पर्सनली इट इज गुड टू बी बॅक. आणि आज आमचे बरोबर गेस्टूय असे आसात. म्हाका दिसता जी सद्याची गोंयांतली परिस्थिती ती मागीर कोविडाच्या पावंड्यार आसूं किंवा अर्थवेवस्थेच्या पावंड्यार आसूं, आणि आयच्यान आमी ह्या दोनूय गजालींचेर कंटिन्युअसली फोकस करतले. कोविडाची सिच्युएशन आणि त्याच बरोबर इकॉनॉमीची सिच्युएशन. आणि पयलीं आमकां जॉयन जातात दोतोर शेखर साळकर, जाणी गोंयांतलें पयलें स्टेप अप हॉस्पिटलाची जबाबदारी दिवचले घेतल्या. आणि ताज्या उपरांत आमकां जॉयन जातले गोंयांतले नामनेचे उद्देजक आकाश खंवटे. दोतोर, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आमी फाटली 3-4 दीस जाले स्टेप अप हॉस्पिटल हो शब्द आयकतात. हें कितें स्टेप अप हॉस्पिटल म्हळ्यार? स्टेप अप हॉस्पिटल म्हणजे आमकां अशें कळून पयलीं आयलें की आफ्टर ऑल दीस वर्क की वी नीड समथिंग इन बिटवीन द हॉस्पिटल ऑफ लायक जीएमसी अँड अदर बिग हॉस्पिटल्स आणि कोविड केअर सेंटर. कित्याक कोविड केअर सेंटरान आर टोटली असिम्टोमॅटिक पेशंट, म्हणजे तांकां कांय सिम्टम्स ना आणि दे आर जस्ट तांकां घरा रावपाक जायना म्हणून ते थंय येतात. आणि हॉस्पिटलान वचपी जे आसता ते ताजे वयले आसता, तांकां त्रास आसा, कितें जोर आसा, तांकां खोकली येता, दे आर नॉट फिलिंग वेल, अशा लोकांक. पण आमकां खूब दिले की इतको ताण येवंक लागलो हॉस्पिटलांचेर की जे इवन मायल्ड केसीस विच कुड हॅव बीन जस्ट विथ ऑक्सिजनेशन अशा जाग्यार दवरता, वेल फॅसिलिटीज आर देयर, मिनिमम फॅसिलिटी, व्हडले फॅसिलिटी काय गरज ना, ऑक्सिजन सिलिंडर जाले, एक स्टिरॉइड दिवंक मेळटा, अशें जर आमी एक स्टेप अप मध्ये एक केलें जाल्यार इट इज पॉसिबल दॅट वी कॅन डिक्रीज द लोड ऑन द व्हडल्या हॉस्पिटलाचेर. सेकंड थिंग, व्हडल्या हॉस्पिटलान गेल्ले पेशंट जर मातशे बरे जाले जाल्यार तांकां परत सकयल हाडून थोडे दीस ऑब्झर्वेशनान दवरूं शकता, जाल्यार तशें एक हॉस्पिटल जाय आशिल्लें. सो हाज्या खातीर आमी आतां एक असो तो एक प्लॅन केलो की बाबा येस वी कॅन स्टार्ट इट इन ऑल तालुका लेवलचेर जावंक शकता. सो जेन्ना सीएमान म्हाका म्हणलें तूं करूं शकता म्हणून हांवें म्हणलें हय करूं शकता, वी कॅन डू इट. कळ्ळें न्ही. सो विथ द हेल्प ऑफ द सीएससी बिचोलीम, विथ द मामलेदार, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, लोकल एमएलए एंड ऑल, सगळ्यांक घेवन आमी केशव सेवा सदनान जे कोविड केअर सेंटर आशिल्लें थंय 71 बेड्स आसा, तातूंतले आमी 56 बेड्स वी केप्ट फॉर असिम्टोमॅटिक पेशंट, आणि 20 बेड्स आमी थंय 21 सिलिंडर्स हाडले आणि ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून तांकां सगळें करून अश्यो बेड्स तयार केल्यो. आणि पण सुरवातीक आमकां त्यो तितके सिलिंडर मेळूंक ना, 5च मेळ्ळे सिलिंडर. सो थोडे ते जे मॅनोमीटर आशिल्ले ते मेळनाशिल्ले, ते मागीर आमी सेल्सून इंडेंट करून घेतले. सो हे करून 1-2 दिसांनी फटाफट आमी ते चालू केले, कित्याक वी हॅव टू डू इट फास्ट म्हणून. सो दोतोर स्टेप अप कितें जालें की सुरवातीक आमकां कळ्ळें की कितें कितें प्रॉब्लेम जाता. सो दोतोर स्टेप अप हॉस्पिटलां भितर आसता कितें? कारण लोकांक आतां मोर ऑर लेस हें खबर आसा की कितें लागता तें. सो ऑक्सिजन आसता, मागीर नॉर्मल किंवा स्टेरॉइड आनी हे ट्रिटमेंट जी तुमी दितात ती आसता. सो आसता कितें स्टेप अप हॉस्पिटला भितर? आनी एक आमकां कळ्ळें की ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, इन केस यू हॅव फिवर आनी तुका जर ऑक्सिजनेशन मातशें अराउंड 94 आसपास आयलें जाल्यार तेन्ना तुका स्टिरॉइड दिवप आनी लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन दिवप. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रीटमेंट टू प्रिव्हेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन. म्हणजे सायटोकाइन स्टॉर्म येवपाक आनी आयले जाल्यार ते मातशे कमी प्रमाणान येतले. सो त्या टायमार तुका जर स्टिरॉइड पडत, डेक्सामेथाझोनची 2 इंजेक्शनां पडली, एनॉक्सोपायरीन किंवा हेपॅरिन तुका इंजेक्शन मेळ्ळें जाल्यार तुजो फुडलो प्रवास जो आसा वर्सनिंग तो मातसो कमी जावंक शकता. हें आमकां आतां आमी कितल्योश्योच एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग घेतली, हाजेर डिस्कस केलें. आमी आतां आमकां अशें दिसलां की इवन ओपीडी लेवलचेर आमी जे पेशंट जे घरा असतात आनी आमी जे कन्सल्टेशन करतात तांकां सुद्दां आमकां जर दिसलें मातसो ताका जोर येता, हिज फीवर इज नॉट सबसायडेड इन 5 days, किंवा ताका मातशें ऑक्सिजन कमी येता, ताका तेन्ना ओरल स्टिरॉइड चालू करूं. पण दीज आर पेशंट्स मातशे वयर, 92, 93 आहा ऑक्सिजनेशन, आनी तो मातसो निकती ताका मातशी खरस मारूंक लागता. असल्या पेशंटांक आमी जर हांगा हाडले, तांकां ऑक्सिजन दिलें आनी तांकां ते इंजेक्शन डेक्सामेथाझोन एक पयलीं इंजेक्शन मारलें आनी तांकां लो मॉलिक्युलर वेट एक हेपॅरिन इंजेक्शन मारलें, दे वील गिव अस टायम फॉर द रिलेटिव्स टू सर्च फॉर अ बेड. आनी कित्याक नाल्यार कितें जाता, तुका तूं गाडयेन घेवन त्या पेशंटाक खंय भोंवतलो, तुजे कडेन ऑक्सिजन ना, काय ना, तो गाडयेन पेशंट जाम, तूं ह्या हॉस्पिटलांत वता, फुडें हॉस्पिटलांत वता, धांवपळ करता. त्या पेक्षा वी कॅन कीप इट इन केशव सेवा साधना आनी ताज्या रिलेटिव्हांक आमी सांगता की तूं बेड पळय, जो पर्यंत तुका बेड मेळना तो पर्यंत आमी ताका ऑक्सिजन आनी हें जे इमिजिएट ताका कितें जाय तें आमी दिता, सो दॅट ही वील हॅव सम टायम मोर टू हॉस्पिटलांत वचपाक. सो दोतोर, तालुका लेवलाचेर जर ही स्टेप अप हॉस्पिटल्स तयार केली जाल्यार पर तालुका तुमकां कितें दिसता की स्टेप अप हॉस्पिटलां भितर बेड कॅपॅसिटी
ऑक्सिजन बेड कॅपॅसिटी कितली आसपाक जाय? नाही तालुक्या प्रमाणे म्हणजे आता आमकां खबर आहा की खंयच्या तालुक्यांनी मॅक्झिमम पेशंट्स आहा. आता आम्ही जे कॅटर करतात आम्ही नॉट ओनली इन तालुका, आमच्याकडे आता पणजेचो पेशंट आसा, तालिगांवचे पेशंट आसा, कळ्ळें न्ही. सो वेर एवर बेड इज नॉट अवेलेबल दे कॅन बी शिफ्टेड वेर बेड इज अवेलेबल. पण फाल्यां जर तालुका लेवलाचेर जर स्टेप अप हॉस्पिटल्स तयार जालीं, पणजेच्या पेशंटाक दिवचले वचपाची गरज ना न्ही. जाल्यार हय, जर ना तेच जालें म्हणटा. जाल्यार ही कॅन ऑलवेज कम. आणि खंय तो धांवपळ करच्या पेक्षा आम्ही हाडले न्ही 2 तालिगांवसून आम्ही पेशंट आमचे कडेन सध्या आसा. याकूब खान म्हणून आयलो, ताका आमी ऑक्सिजन दिले, ही इज स्टेबल नाव, कळ्ळें न्ही. सो ही कॅन ताका हॉस्पिटलान जीएमसीन तो रावंक सोदतालो थंय ताका बेड मेळनाची. वी ब्रॉट हिम हियर एंड वी गेव हिम ऑक्सिजन, ही इज फायन टुडे. आणि एक पेशंट आमचे कडेन असो आशिल्लो, ताका खूबच खरस मारताली, पण ताका सांगलें हांव तूं बेड सोद म्हणसर हांव ताका हांगा ऑक्सिजन लावन दवरतां. सो ताका हांवें ऑक्सिजन लावन दवरलें. ताका जेन्ना बेड मेळ्ळी तेन्ना ताका हांवें ऑक्सिजन तो सिलिंडर हाडिल्लो, ताका हांवें म्हजो तो मॅनोमिटर लावन दिलो एंड देन वी शिफ्टेड हिम विथ ऑक्सिजन. ताचे गाडयेन केलें, पण ताच्या गाडयेसून ऑक्सिजन घेवन गेले. एटलिस्ट ते ताका एक 7-8 वरां ऑक्सिजन मेळ्ळें, स्टिरॉइड मेळ्ळें पयलीं, एनॉक्सिपायरीन मेळ्ळें इंजेक्शन, आनी ताका टायम मेळ्ळो न्ही थोडो, जो ताका उड्या बीन ही उड्या वर्सन ड्रामॅटिकली इन दोज 5-6 hours, सो ताका तितलो टायम मेळ्ळो. सो दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट, दॅट यू मस्ट हॅव. पूण हातून एक 2-3 शिकले आमी कितें कितें जाय तें. हांवें तें कितें केलें, हांवें म्हज्या आड्ड्यार घेवन तें केलें चालू. पण म्हाका दिसलें की यू नीड लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हू आर ट्रेन्ड. जाय ट्रेन नर्स, बरोबर. एक ऍटलीस्ट 3 ते 4 नर्सीस जाय हू आर ट्रेन, हू कॅन पुट IV फ्लुइड, म्हणजे IV लावंक मेळटा, तातूंतसून इंजेक्शनां दिवंक मेळटा. ऑक्सिजन हँडल करपाक तांकां कळूंक जाय. सो एकदम समटायम्स कशें आहा ते इन अ बिग हॉस्पिटल वेन समबडी वर्क्स, ते MTS म्हणटा ऑक्सिजन लाय रे, तो लायता घेवन मातसो. तो कसो ऑक्सिजन लावपाचो ते हांवें काल तांकां क्लासी घेतली सगळ्या स्टाफाक, कळ्ळें न्ही. तुमकां म्हळें हें करचें पडटलें. इट इज लायक जुगाड. एक्चुअली यू हॅव टू ट्राय, यू हॅव टू बी वन मॅन शो थंय, कळ्ळें न्ही. हांवूच सिलिंडर हाडलो उखलून, बंद जालो तेन्ना हांवें हाडलो उखलून, तांकां दाखयलो कसो हाडपाचो सिलिंडर. कित्याक तो असो ओडून येवचो तो तांच्या हड्ड्यार पडलो की थंय कॉलॅप्स जावंक शकता. ते ल्हान नर्सीस आमच्यो, तांकां सांगलें कशें तो सर्कल करून तो हाडपाचो, आनी तांकां कसो तो पानो वापरपाचो, कशें ते ऑक्सिजन सोडपाचें, कशें रिलीज करपाचें, हें तांकां सगळें शिकयलें. आनी म्हाका दिसता आयच्यान आमकां ट्रेन नर्सीस मेळटल्यो. सो एक तूं कशें करता पळय तशें यू रियलायज बाबा हो आमचे कडेन फॉल्ट्स आसा, त्यो आमी मागीर पॅक केल्यो. पण इम्पॉर्टंट कशें आहा, मातशें ऑक्सिजन दिवंक मेळ्ळें, दोतोर एक एक्झॅक्टली हो प्रश्न आहा तो म्हळ्यार ऑक्सिजन. आतां आमी जेन्ना म्हणटात की आमची एक्झिस्टींग हॉस्पिटलां भितरच ऑक्सिजन जाय तितलो मेळना, तेन्ना स्टेप अप हॉस्पिटल्स जर तयार केलीं जाल्यार तुमच्या ऑक्सिजन सप्लायाची परिस्थिती कितें आसा? ऑक्सिजन सप्लायक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमचो मामलेदार आहा तो व्हेरी एफिशियंट आहा. आता 2-3 सिलिंडर एम्प्टी जाले, ते ताणें रोखडे भरून गेलो, तो स्कुपान व्हेले, ताणें हाडले व्हरून. आपलो पंडीत मामलेदार आसा, व्हेरी एफिशियंट आसा. ताका कितें सांगलें, लायट ना लायट, फ्रीज जाय म्हणलें म्हाका, तू कीप इन्सुलीन दवरपाक, ताणें दुसऱ्या दिसा फ्रीज हाडून दिलो. केन्ना केन्ना इन्सुलीन वाडटा तांचे सगळ्यांचे, बिकॉज वेन वी गिव्ह स्टिरॉइड साखर वाडटा, साखर वाडले की आमकां ताका इन्सुलीन दिवचें पडटा. सो तो इन्सुलीन दवरपाक म्हाका फ्रीज जाय आसलो, रोखडो ताणें दुसऱ्या दिसा फ्रीज हाडून दिलो. लायट मातशी कमी पडटा, आयज लायटीचे सगळे हाडून दिले. सो म्हाका दिसता आनी एक 2 दिसांनी आय कॅन पुट द फूल सिस्टम इन प्रॉपरली. आतां आमी कशें करता, हांव धांवपळ करता आनी ते करून येता. हांव नासलो जाल्यार सुद्दां ते चलोवंक जाय सारकें, बरोबर. आनी हांव आसा आनी डॉक्टर पालव म्हणून जो आहा आमचो मणिपाल हॉस्पिटलाचो जो चीफ आसा ऑफ इंटेन्सिव्हिस्ट, तो आतां ताका नायट ड्युटी आहा म्हणून सकाळीं रावन तो घेता, सांजचो हांव घेता रावन. आनी मदीं आतां तांचे मेडिकल ऑफिसर आमच्या डॉक्टर मेदान पोस्ट केल्या, ते 2 येवन रावन घेता. सो एटलिस्ट 4 MBBS आनी कन्सल्टंट्स रावन घेता. दोतोर वॉट वूड यू सजेस्ट, कारण ओके एक गजाल म्हाका अंडरस्टँड जाता की तुमी अजून सिस्टम सेट करतात, बट 80 to 90% तुमकां लक्षांत आयलां की एक स्टेप अप हॉस्पिटल जर तयार केलें कितें जाय तें. आज तुम्ही टुडे वूड यू सजेस्ट टू दी गव्हर्मेंट दॅट प्रत्येक तालुक्याच्या लेवलाचेर ही स्टेप अप हॉस्पिटल्स फुडल्या 7-8 दिसां भितर उबी जावची म्हणून? 7-8 दिसांनी न्ही, इन नेक्स्ट 2 days इट शूड फॉर्म. बाय डेज इट डजंट टेक टाइम मच, यू रिक्वायर मॅन पॉवर. करेक्ट, मॅन पॉवर जाय. आयज हांव त्या रिट्रीट सेंट जोसेफ रिट्रीट सेंटरान गेलो सकाळीं, फादर नोएलाक मेळ्ळो हांव थंय, तांणी चालू केलां. दे हॅव अ फॅन्टास्टीक थंय जागो आसा वयर ओल्ड गोवा. तांकां कुशीक हेल्थ वे हॉस्पिटल आहा, सो कितें तांकां प्रॉब्लेम जाल्यार तांकां एक्सपर्टीज मेळूंक शकता. तांचे कडेन दोतोर आसा आनी तांचे कडेन अरावंड 10 नर्सी आहा हू हॅव जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम हांगा आमच्यो GMCच्यो. So actually they can do a very, I actually CMांक सांगलें की I think we should need to support these people
बिकॉज दे हॅव गॉट मॅन पॉवर. करेक्ट. सी तू इतके ऑक्सिजन सिलिंडर थंय हाडून दवरले न्ही आनी तुका ऑक्सिजन चालू करपाचो जर तुका टेक्नीक खबर ना न्ही तर इज स्टार्वेशन इन द मिस्ट ऑफ प्लांट. तुका समोर ऑक्सिजन दिसता पूण तो वापरू शकना तू. करेक्ट. सो यू नीड दॅट पानो. तो एक पानो जर तुजे कडेन ना न्ही तो ओपन करपाचो करेक्ट जाल्यार सगळो तुजो तो फेल सगळो. सो दोतोर एक गजाल ओपन दॅट ऑल्सो. सो दोतोर व्हेरी प्रॅग्मॅटिकली मायनर थिंग्स जी आसा हय व्हेरी प्रॅग्मॅटिकली दोतोर तुमी म्हणटात की फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर तालुका लेवलाचेर स्टेप अप हॉस्पिटल्स उबी जावपाक जाय. आज आमचे कडेन इन टर्म्स ऑफ तुमी म्हणटा तशें इक्विपमेंट्स चड लागनात बट दीस बिकम्स अ लायफ सेविंग इंटरमिडिएट सिस्टम. आणि दुसरी गजाल इज मॅनपावर. आज आमचे कडेन हो मॅनपावर तालुका लेवल स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करपा आसा काय कितें ना. तो म्हणजे तुका तयार करचो पडटलो. सी सगळे म्हणटले नाक म्हणून पण यू हॅव टू लर्न. हांवें तांकां काल क्लास घेतकच तांकां मातशी एक उमेद आयली आनी दे फेल येस. तांकां सांगलें की लायफ टायमान तुमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी मेळची ना टू लर्न हाऊ यू कॅन हँडल एमर्जन्सी, हाऊ यू कॅन गिव्ह ऑक्सिजन. फाल्यां सोबत जस्ट इमॅजिन हांव दोतोर आसा आनी म्हाका ऑक्सिजन सिलिंडर ओपन करूंक येना. समोर ऑक्सिजन दिसता, पेशंट हांगा मरता आनी आय कॅनॉट डू इट. हाजे सारकें दुर्दैव ना आमचें. बरोबर. सो यू मस्ट लर्न ऑल दीस टेक्निक्स सगळ्यो त्यो हांगा आमी शिकूं शकता. कळ्ळें न्ही. आनी हांवें तांकां शिकयलें आतां. नाव दॅट MBBS डॉक्टर ऑल्सो डॉक्टर मेदान ताका ड्युटीर घाल्या. सो आय फील इन अनदर 1 or 2 days वी कॅन डू इट व्हेरी नायसली. आनी आमकां जर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर एकट्यान दिता म्हूण सांगल्या ते जर दिले न्ही दॅट इज स्टील बेटर बिकॉज थंय तितकी तकली वापरपाची गरज ना आमकां. करेक्ट. कितें न्ही. देन इवन आमकां ANM सकयल्यो सिस्टरी ज्यो आसा दे कॅन हँडल. बिकॉज तो प्लग लायलो ऑन केलो की तुका 5 लिटर तरी ऑक्सिजन मेळ्ळो. एटलीस्ट दॅट मच वी कॅन डू. सो आमकां एकट्यान कोणी सांगला की दिता म्हणून. सो आय थिंक आय रिक्वेस्ट इवन चीफ मिनिस्टर दॅट त्यो ऑक्सिजन सिलिंडर तुमी थंय दवरच्या पेक्षा GMCन इफ यू कॅन गिव्ह टू दीस पेरिफरल सेंटर्स वेर देर इज लॅक ऑफ मॅन पॉवर जाल्यार आय थिंक इट सो दोतोर व्हॉट डू यू सजेस्ट व्हॉट डू यू सजेस्ट की स्टेप अप हॉस्पिटल म्हणून एक इंडिपेंडंट व्यवस्था तयार करची काय काल जशी सरकार म्हणटा की प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स जी आसात तीच अपग्रेड स्टेप अप जर केली जाल्यार एक्झिस्टिंग थंय स्टाफ आसा इट इज बेटर टू हँडल. व्हॉट डू यू सजेस्ट? सी एक्झिस्टिंग आसा न्ही यू रिक्वायर एक्सपर्टीज टू हँडल कोविड एंड नॉन कोविड हँडल करपाक इज नॉट इजी. कळ्ळें न्ही. बिकॉज यू नीड टू सेपरेट तशें सारकें तुवें सेपरेशन करूंक जाय. तुजो मुवमेंट सेपरेट आसूंक जाय. सो यू रिक्वायर अ मॅनेजमेंट वीच इज कॅन अंडरस्टँड इट. लायक आमी आतां कशें मणिपाल हॉस्पिटलान माझे थंय कॅन्सर पेशंट आहा थंय हें आसा आय कॅन 3rd फ्लोर वचून लिफ्ट सेपरेट आसा सेपरेट एंट्री आसा. इफ ऑल दीस थिंग्स कॅन गो टुगेदर देन प्रायमरी हेल्थ सेंटर इटसेल्फ ऑर CSC itself can become a COVID center. No, itself can become a step up hospital also. Because तांचे कडेन स्टाफूय मागीर कसो आहा तुका रोटेशन करूंक मेळटलें प्रोवायडेड दे टेक प्रॉपर केअर सो दे डोंट मिक्स अप सगळे हेवटेनसून जेवटेन मिक्स अप करूंक जायना. प्रॉपर केअर and it is in a one building and आमचे सगळे बिल्डिंग आहा ते ह्यूज बिल्डिंग्स आर देयर so you can effectively use them rather than doing आमी अशे एक पेरिफरल सेंटरान करप त्यापेक्षा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जर करेक्ट. सो प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जर स्टेप अप हॉस्पिटल्स म्हणून काम करपा लागली जाल्यार स्टाफ स्पेस आणि डिमार्केशन ह्यो तिनूय गजाली जावपाक शकतात. आणि त्यो करप त्यो करून करप इज एक्चुअली इजियर देन taking your staff from here and posting it somewhere else. हांगाय स्टाफ कमी जालो थंय स्टाफ कमी जाल्या पेक्षा सगळे लागीं आशिल्ले जाल्यार हँडलिंग विल बी इजियर जावंक शकता. इजियर जावपाक शकता. एकूच प्रॉब्लेम आहा की नॉन कोविड हांकां त्रास जावपाक जायना. या दोतोर बिफोर आय कशें जातलें ते कोविड हॉस्पिटल म्हणटले आनी एक नॉन कोविड वचचे ना ते घरा मागीर ते तांकां नॉन कोविड त्रास जावपाक जाय. दोतोर बिफोर आय लेट यू गो म्हाका हो प्रश्न दिसता म्हाका लोकांकय विचारले जाय की मणिपाला भितर सध्या वॅक्सिनेशन चालू आसा आणि वॅक्सिनेशना खातीर सामकी अपॉइंटमेंट पोर्टल ओपन जाता 2 मिनटां भितर बंद जाता. हे किती भानगड आणि लोकांनी किती करचें? सी नंबर इज व्हेरी लेस म्हणून हें जाता. बिकॉज वी कॅन रिलीज ओनली 200, 300, 400 and लॉग इन जाता त्या हजारांनी लोक. Because there is almost 5 lakh people in that category who needs to almost 3.5 म्हाका 3.5 lakh people are interested in taking that vaccine. So there will be at least 5-6 हजार तरी लोक. करेक्ट. सो आय थिंक दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. म्हाका दिसता सगळ्यांत की आज ओपन जाले पोर्टल 2 ते 3 मिनटां भितर पोर्टल बंद जाले
सो दोतोर जी आणि सांगता 300 ती इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की स्लॉट्स असतात 400 किंवा 500 आणि 10,000 15,000 लोक लॉग इन जातात. करेक्ट दोतोर? एब्सोल्युटली. या आणि त्या खातीर हे प्रॉब्लेम जाता. सो हांवें तांकां आयज सजेशन कितें दिलां, नेक्स्ट टायम न्हय आमी सगळो लॉट आहा न्हय तो एकाच दिसा रिलीज करुया. कळ्ळें तुका? सपोज म्हजे कडेन आतां फाल्यां 3,000 लॉट आसा न्हय, आयले आमकां 3,000 वॅक्सिन आयली. ओके, आय विल डिक्लेअर दॅट अकरांक ऑन दीस डे आय विल रिलीज ऑल 3,000. जाल्यार मागीर मोर पीपल वील गेट दॅट इजिली मातशें अशें म्हाका दिसलें. आय डोंट नो, आय एम दिस टू करेक्शन. कित्याक 300 इज टू स्मॉल. पयलोपणे मारलो पळय ताका मेळ्ळो रोकडो, जॉब इज ओव्हर न्ही ताजो. लॉटरी कशी? मेळत ना काय मागीर. दिस इज लायक अ लॉटरी. लागल्या लागली. वॅक्सिनेशन कॅनॉट बी लायक वॅक्सिनेशन कॅनॉट बी लायक अ लॉटरी. ती तुम्ही लास्ट म्हाका दोतोर एक सांगात, तुमकां when you have a very huge number of people who are vying for it and you have a very small amount of vaccine, this problem will be there. आता आता लोकल गव्हर्नमेंटाची 2.5 लाख येतली म्हणटा ते नेक्स्ट एक विकान बी. ती आयली जाल्यार तो प्रेशर कमी जातलो. म्हाका हेच विचारपाक आशिल्लें दोतोर, लास्ट प्रश्न म्हजो, की तुमकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक वॅक्सिन मेळटात, सरकाराक कित्याक मेळनात? आय थिंक प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स हॅड तांणी सायन केल्लें टू स्टार्ट विथ ओनली. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही नो दोतोर, तुम्ही म्हणटात की तुम्ही सुरवातीकच वॅक्सिनाचो स्टॉक बुकींग केल्लो आणि ताका लागून आज तुमकां हो स्टॉक मेळ्ळा. Then we signed an agreement with them that time. So they have to honor the commitment. While government must have thought that central government will give them automatic. Yeah, I think that's... आता सांगले. So finally somebody who signs a contract has got the priority. Correct. I think that's a very very important point. Doctor, thanks a lot for joining. कारण म्हाका दिसता स्टेप अप हॉस्पिटल हो जो कॉन्सेप्ट आसा दॅट कॅन सेव लॉट मेनी लायफ्स. पयलो जो प्रयोग आसा तो दोतोर स्वता दिवचले करता. ते म्हणटात त्या प्रमाणे तांणी व्यवस्था ऑलमोस्ट जाग्यार घाल्या आणि ऑक्सिजन, स्टेरॉइड्स ह्या सारक्यो गजाली जर स्टेप अप हॉस्पिटलां भितर जर तयार जाल्यो जाल्यार एटलिस्ट GMC, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांचो वेलोय ताण कमी जातलो. त्याच प्रमाणे जांकां एमर्जन्सी आसा, बेड मेळटा मेरेन एक मदीक व्यवस्था तयार जातली. आय थिंक दीज आर व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट्स. आणि तालुका लेवलाचेर जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जशें काल सरकारान निर्णय घेतला, हीच जर स्टेप अप हॉस्पिटल म्हणून जर काम करपाक लागली जाल्यार स्पेस, डिमार्केशन ऑफ कोविड, नॉन कोविड आणि स्टाफ, आय थिंक ह्यो तिनूय गजाली सॉर्ट आउट जावपाक शकतल्यो. दोतोर, थँक्स अ लॉट for joining with us. Last 3-4 दिसांक न्हय we are finding that आमची पॉझिटिव्हिटी ऑफ ट्रीटमेंट आमी करताले. आमी लायक मणिपाल हॉस्पिटल ऑल्सो पयलीं आमकां 50% पॉझिटिव्ह येताले, 50-60% लोक आमी जे टेस्ट करताले तातूंत. फॉर लास्ट 2-3 days it has come to around 30%. So there is little bit positivity मातशी कमी जाल्या in testing facilities. ओवरऑल जाला काय ना ती म्हाका खबर ना. I think ओवरऑल जाला काय ना ही 7 दीस. Last 2 or 3 days, today it is only 20% positivity. जे 50% आशिल्ली around 4-5 days back. Today positivity is 20%. So it is little bit heartening that I feel that the positivity is going down and positivity coming area, death rates also will be. We are all hoping that म्हाका दिसता आता आफ्टर दीस कर्फ्यू 7 दिसाची रोलिंग एवरेज जर पयली आमी फुडल्या प्रोबेबली सोमाराक जाल्यार आमकां चड अंदाज येतलो वेदर पॉझिटिव्हिटी रेट वाडटा काय कमी जाता. दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग, कारण ही व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लायफ सेव्हिंग क्रुशल इनपुट्स.